काँग्रेसीच्या 10 आमदारांच्या गटान भाजपात वचपाचे घडणुकेचेर वेगवेगळे पक्ष आणि राजकीय फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यात. भाजपा फुडारी अस्वस्थ आसात, पूण सगळ्यांत एक समान धागो आसा, तो म्हणल्यार स्थिर सरकार चलोवपाचे बदला जे तरेन भाजपान विरोधी पक्षाक कमकुवत केल्या ती पद्दत कोणाकूच आवडूंक ना. कायद्यात बसता अशें म्हणत काँग्रेसीच्या 10 आमदारांक भाजपात हाडपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जे पावल उखल्लां तें पळोवन जायत्या भाजपा फुडाऱ्यांक आनी वावुरप्यांक धपको बसला. पूण फकत ज्येश्ठ भाजपा फुडारी राजेंद्र आल्लेकार सोडलो जाल्यार हाचेर कोण उलोवपाकय तयार ना. फाटीं हांवें केन्ना तरी उलयतना अशेंच म्हटलेलें, एका पब्लीक स्टेटमेंटच म्हजो आसलो की आमचें काँग्रेसीकरण जावंक जायना म्हणून. आतां तर परिस्थिती हांवें तो जो स्टेटमेंट केल्लो ताकाच सारकी लागू पडटा की कितें त्या स्टेटमेंटाक, अशी परिस्थिती आतां निर्माण जाल्ली आसा. पूण आमी ज्या पक्षा खातीर इतलीं वर्सां काम केल्लें आसा त्या पक्ष एका विचारान केल्लें आसा काम, आनी आमकां तें साध्य जें करपाचें आसा त्या साध्या खातीर केल्लें आसा. जें एंड आसा ताच्या खातीर योग्य पद्दतीचेच मिन्स साधनां वापरपाक जाय, जाल्यार तुवें जें एंड आसा, साध्य आसा, तें बऱ्या पद्दतीन साध्य केल्लें अशें जाता. म्हाका अनेक कार्यकर्त्यांचे फोन आयले, मॅसेजीस आयले, हे आयले, ते सगळे खूब दुखलले आसात. ते म्हणटा राजन भाई आतां आमी कितें करुया, कशें करपाक. हांवें म्हणलें आमी सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते आसात, पक्षांतल्यो कांय वायट गोश्टी आसात त्यो हळू पयस वतले. आमी पक्षांत रावूनच पक्षाच्या आमच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलयतले, हें करतले, तातूंतल्यान कितें मार्ग येता तो आमी पळोवया. पूण जाल्लें आसा तें बरोबर जावंक ना, इतलेंच म्हजें मत आसा. सांग्याचो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकार मंत्री नाशिल्लो, पूण भाजपा प्रणीत सरकाराक ताणें तेंको दिल्लो. ताकाय अजाप दिसलां. सरकार चलता तो मेरेन ताचो सरकाराक तेंको आसतलोच, पूण तो कांय म्हत्वाचे प्रश्नय विचारता. पळयात. पण ॲक्च्युली ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार पयलीं साकून सादारण 23 नंबराचो आंकडो तेंचे कडेन आशिल्लो. मागीर वयर सकयल तो कितें जावं, पूण 23 नंबराचो आंकडो कंटिन्युअस आज पर्यंत उरलो कडेन आसा. आनी इतलो आसतना सुद्दां एक गव्हर्मेंटान ह्या लेवलाचेर परत वचून आनी तातूंत भितर 23चो म्हणजे 17 आशिल्ले, 17 मागीर BJPची पार्टी 17 आशिल्ले, 17तल्यान 27 करूं शकतली इमर्जन्सी आसली काय कितें, हो एक प्रश्न खंय तरी पडटा. इतलेंच सरकार स्टेबल आशिल्लें, खंयचेच वयरचें प्रॉब्लेम नाशिल्लो आनी वेवस्थीत चलतालें. अजून काय रिस्पॉन्स काय खबर ना, आमी सरकारा बरोबर आसा आनी आसतलें. पळयात चलता चलोवपाचें. मगोपाचे 3तले 2 आमदार भाजपा सरकारात आसूनय लोकसभा वेंचणुके आदीं मगोपाक सरकारांतल्यान भायर काडिल्ली आनी आतां काँग्रेसींतल्या 2/3 सरकारांत घेतल्यात. कर्नाटकांत जाल्लें तशेंच हांगाय जालें. हे फाटभुंयेर मगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार एक वेगळीच मागणी घेवन फुडें आयला. पळयात ताची मागणी. मगो पक्षा भाजपाक इतल्या वर्सां गोंया हाडून मोठे केले, त्या मगो पक्षाक सोपोवपाक ह्या सरकारांतल्या मनोहर पर्रीकर नंतर ह्या सरकारांतल्या लोकांनी, भाजपाच्या लोकांनी अशी युक्ती लडयली की गोवा फॉवर्ड आणि अपक्षाची साथ घेऊन मगो पक्षाक भायर काडचे षडयंत्र रचले, तेतूंत यशस्वी जाले. आणि आज परत दुसरे षडयंत्र अपक्षाक आणि गोवा फॉवर्डाक काडपाचे षडयंत्र परत रचले गेले काँग्रेसीच्या माध्यमांतल्यान. सो आय रिक्वेस्ट Supreme Court to interfere and to take a so moto cognizance of the situation which is occurring in every state of India of defection, and Supreme Court should pressurize the Parliament after taking the so moto cognizance, pressurize the Parliament to change the disqualification 10 schedule of the Constitution. Otherwise, every citizen of India will lose the confidence in democracy. And definitely, no voters will come out to vote, since there will be no opposition left in India or every state.
The government of India has decided one election, one nation, but the things may happen in future, only one party, one vote. गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकर सांगता मूळ भाजपाक गायब जाला आणि काँग्रेसीकच पक्षात म्हत्व आयला. आता लोकां मुखार एकच पर्याय उरला तो म्हणल्यार गोवा सुरक्षा मंच. वेलिंगकर सांगता तांणी आमिशां दाखयल्या शिवाय आनी ताणें पयशे दिल्ल्या शिवाय हे आमदार फुटून येवचे ना. किंवा आनी एक आसा, तांचेर आशिल्ले सगळे भ्रश्टाचाराचे आरोप जे आसात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ले, जशें मावीन बिवीन पवित्र जाले तशा प्रकारचे हे आता सगळे जाण पवित्र जातले. आता प्रत्येकाक कमीत कमी कालावधीन जास्तीत जास्त पैसो कसो खरपून घेवपाक जाय, जनतेक लुबाडपाक कशें जाय, ही जनतेची लूट जी आसा ही राजकीय परिवर्तन किंवा राजकीय सत्ता जी आसा ताचो केंद्रबिंदू आसा. हे सगळे राजकीय लूट मारपा खातीरूच भारतीय जनता पार्टीन आयिल्ले आसा. 4 लाख नोंदणी पक्ष सदस्याची करतलो म्हणून ठरयल्या. आता दारार वतले ते कितें सांगताले काय म्हणून, म्हणजे निश्ठावंताची पूर्णपणे हें जालां, ते घरा बसले आपल्या. आणि हे सगळे भायले सगळे लोक जे आसा हे सगळे पक्षान घेवपाक सुरवात केल्या. आणि त्यामुळे आता मायकेल लोबो किंवा बाबूश मोसेरात जर गोंयचो मुख्यमंत्री जर जालो, भारतीय जनता पार्टीक जर तांकां करचें पडलें जाल्यार लोकांनी अजाप करपाचें कांय कारण उरूंक ना अशें म्हाका दिसता. आणि येत्या 1-2 वर्षांनी खऱ्या पद्दतीन आमी भारतीय जनता पार्टीक सबस्टिट्यूट करतले अशें आमकां दिसता. चड चवताळ्यात ते भाजपा फुडारी आणि वावुरपी, कारण तांचे दुस्मान काँग्रेस आमदार भाजपात आयल्यात. कांय जाणांनी उक्तेपणान तिडकय उक्तायले, जाल्यार आदलो आमदार किरण कांदोळकरान मात सादूरतायेन जाप दिल्या. ताचो दुस्मान निळकंठ हळणकार आता भाजपात आयला. माझ्या मतदारसंघात सुद्धा जो काँग्रेसचो आमदार असलो तो भारतीय जनता पार्टीन येयले बरी गोष्ट आहा. हांव पार्टीचो स्पोक्स पर्सन आहा आणि पार्टीन जो निर्णय घेतलेलो आहा सध्या तरी तो म्हाका मान्य आसा. आणि जर सरकाराची कितें परिस्थिती आसली म्हाका काय खबर ना, सरकाराक अडचण आसली वो कितें आसलें तरी आसतना सरकारान जे निर्णय घेतलेलो आहा हांव तेज्या वांगडा आहा. आमच्या कार्यकर्त्यांनी डेस्परेट जावपाची गरज ना. खरे कार्यकर्ते डेस्परेट जावपाची गरज आहा ती काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक, कारण काँग्रेसीन थंयसर आमदार निवडून हाडलेलो तो आयज फुटलेलो आहा. हें जावपाक नाका आशिल्लें, कित्याक आज काँग्रेसची पार्टी सगळे 15 जाण आसता तातूंत 10 जाण फुटून आज हे BJP केल्यात आनी फाल्यां वचून हे BJP रावतले म्हणून गॅरंटी ना. हें पॉलिटिक्स आतां अशें जालां की कोण कोणालो आनी कोण आमगेलो कांय कळना. आतां आमी कितें जाता, आमी थोडे पयलीं सारके BJP म्हणजे आमी कळटालें की आमी BJP, आमकां लोक कोण काँग्रेसाचो सुद्दां म्हणून की तुमी BJP मरी म्हणून आमकां हें हिंड मारताले. आतां कितें जालां, काँग्रेसवाले BJP गेले आनी आतां आमी कोणाकडे दुश्मन म्हणजे आमकां समजना. आमी आतां आसतले की हो म्हागेलो काय तो म्हागेलो म्हणून कोण कळना. आनी हें जालें तें म्हागे हिशोबान हे मनशाक गॅरंटी ना. आतां भितर सरले थोडे सरले हांव BJP म्हणून जॉयन जावपा म्हणून गेल्या, पूण म्हाका दिसना हे थोडे आपल्या फायद्या लागून थोडे वयतले आनी मागीर हे कितें करतले मागीर केन्ना BJP फाटल्यान काडून आपल्या परत खंयच्यान दाळ खोपयतले. आतां कामां सादोवपा खातीर हे भितर सरल्या म्हाका दिसता. आमचे खबराकार मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, सांग्या सावन प्रहर सावड्डेकर, वास्को सावन हिरू महाले, फोण्या सावन कृष्णा नायक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी.